कॅश्यू फेस्टाक भोंवता भोंवता आज आमच्या बरोबर आसा एक अशी व्यक्ती, म्हाका दिसता शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. वी हॅव विथ अस दिव्या राणे. आणीक जेन्ना आमी म्हणटात की कोण आसा मेन ऑर्गनायझर, म्हाका दिसता मॅडमीचो फेस सगळ्या थोड्या मुखार पयलीं येता. आनी दिस इज सीझन 2. सीझन 1 we have seen a very successful season. Madam, first of all, many congratulations. Thank you. And what are the new challenges which we have seen in this Cashew Fest 2024? कारण सक्सेसफुल ऑर्गनायझर करप ही एक वेगळी तरा आसता आणि दुसरें म्हणजे तातूंतल्यान कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करून मुखार वचून फुडलें प्लॅनिंग करप ही एक वेगळी चॅलेंज आसता. सो वॉट डू यू थिंक? आता पोरू एक सीझन केलो आणि हे ऑर्गनायज करपाक एक रिजन आसा, एक कारण आसा. कित्याक जे आमचो काजू आसा तो म्हाका दिशिल्लो वेन आय टूक ओवर की हळू करून म्हणजे तितलें उत्पन्न जायना जितलें जावपाक शकता आनी तितली कपॅसिटी आसा आमच्या गोंय राज्यान जावपाक. आनी ते उत्पन्न तर वाडलें, डायरेक्ट बेनिफीट आमच्या फार्मरांक, आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जाता आनी ऑफकोर्स द इंडस्ट्री, इकॉनॉमी डेफिनेटली वाडटली. सो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपा जाय. एज GFDC चेअरमॅन, आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अदर बाकीचे डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट आसूनी, आमच्या माननीय मुख्यमंत्री आसूनी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसूनी, आमी बाकीचे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन्स, आमी सगळ्यांनी तर एकत्र आयले अँड कॅज्यू इंडस्ट्री सगळ्यांनी तर एकत्र येवन तर एक डिसिजन घेतलें की एक मोटो की बाबा दीस इज आवर फायनल हे आमकां हाजें उत्पन्न वाडोवपाक जाय. वी हॅव टू बी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण इन प्रोडक्शन ऑफ कॅज्यू. हें तर आमी तर येवजिलें आणि आय थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आय एम शुअर वील बी एबल टू डू इट. बिकॉज पयलीं वी यूज टू एक्सपोर्ट सो मच ऑफ आ बेस्ट गोवन कॅज्यू. हळू करून कितें जालें, डिमांड सप्लाय मेळना जाली. सो ताजे खातीर खूब इम्पोर्ट जावपाक लागले एन ऑल दॅट. सो वी शूड स्टॉप ऑल दॅट. आणि आय थिंक आमचे स्वताचे आमी जे ओरिजिनल पळय जे काजू आसा, जे डायरेक्ट पयलीं ब्राझीलच्यान आयिल्ले, ते तर आमी परत आमी ॲक्च्युली GFDC वी हॅव स्टार्टेड आवर ओन सॅपलिंग्स, ओन सीडलिंग्स आणि आमचे ओन प्रुनिंग करून आमी द ओरिजिनल वन्स वी प्लांट ओनली दॅट अँड वी आर सेलिंग ओनली दॅट इन आवर कॉर्पोरेशन. वी डोंट यूज द वेंगुर्ला व्हरायटी. तुम्ही म्हणटात की खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण आणि खऱ्या अर्थान आत्मनिर्भर. म्हाका दिसता जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर म्हणटात आणि जेन्ना आमी सीझन 1 पळयलो 2023 वर्साक आणि हो सीझन 2 जो 2024 वर्साक आसा, वॉट आर द डिफरन्सीस? तुमकां कितें दिसता की कितें चेंजीस आणि डिफरन्सीस आसात आणि खंयच्या क्षेत्रांत तुमी बरे तरेन इम्प्रोवायझेशन केल्लें आसा? पयलीं म्हणटा ते अवेरनस, आमी एक जागृताय क्रिएट केल्या. बिकॉज सिन्स लास्ट इयर टू नाव कॅज्यू फेस्टिवल म्हणटकच आपुणूच स्टेक होल्डर्स आमकां एडवर्टायज पसून करपाक लागूना. पयलींच आमचे सगळे स्टॉल्स भरले. एवरीबडी वॉज एन्थुजियास्टीक इन टेकिंग पार्ट. आनी इवन टेक्निकल सेशन्स आनी ओनू आमचे स्टेट फेस्टिवल जाले 3 दिसाचो. इट वॉज डिक्लेअर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल. सो आय एम ग्रेटफूल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर डिक्लेअरिंग इट. बिकॉज ऑफ दीस वी कॅन डू ऑल दीस दॅट यू आर सीइंग हियर अँड क्रिएट अवेरनस. कशें म्हणल्यार लोकांकूय कळपाक जाय बाबा ते आमचो एक काजू फ्रुटांतल्यान कितें कितें पदार्थ जावपाक शकता, खाणांनी बी, ड्रिंकांनी बी, आनी ते कशे योग्य तरेन ते कशे पळय जगार पावपाक जाय वेगळे वेगळे कडेन, ते आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमी हो प्रयत्न करपाक जाय ते पावोवपाक. पोरू टेक्निकल सेशन जाली, ओनू 3 दिसाची जाली आनी खूब प्रतिसाद आशिल्लो. खूब लायक पार्टिसिपंट्स आशिल्ले, मोर दॅन द कपॅसिटी. आनी वेगळे वेगळे हाजेर लायक हाव प्रॉपर फार्मींग टेक्निक्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कॅज्यू, आनी द इंडस्ट्री स्पोक, द शेफ्स स्पोक. सो अशे वेगळे वेगळे डिफरंट टेक्निकल सेशन्स जाले आनी तातूंत हे अवेरनस क्रिएट जाले की बाबा आतां एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कॅज्यू. आतां 3 दीस जाले सगळ्या कडेन लोक काजूचे उलयतात. सो इट इज व्हेरी गुड की इट इज बींग रेकॉग्नायज. आनी स्लोली दिसता म्हाका आमचे प्रयासान मुख्यमंत्री, एक्सायज डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सगळे आमी बाकीच्या देशांक तर बरयले, वील ट्राय टू एक्सपोर्ट इट. बाकीच्या राज्यांक बरयले टू चेंज देअर एक्सायज पॉलिसीज. मागीर आपुणूच आमचे सेल वाडटलो. आनी फार्मींग टेक्निक्स ऑल्सो फ्रॉम GFDC आय एम स्टार्टींग नाव फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स proper farming techniques as it is 354 hectares last 2 years we have started new and onu 250 hectares
नवें प्लांटेशन केलां अंदूय बी आनी करतले आमी अशेंच सो आमी मागीर फुडल्या 5 वर्सां 3 वर्सांनी झाडां जातलीं उत्पन्न मेळटलें एक 4 वर्सांनी सो फॉर द आय एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 5 to 10 years सो सगळ्यांनी तर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रत्येक जो काजू फार्मर आसा प्रत्येक प्रोसेसर ट्रेडर आसा आमी तर अशी येवजुपाक लागले न्ही फुडले 5-10 वर्सांची येवजून जाल्यार म्हाका दिसता there will be a day where we will be totally स्वयंपूर्ण in काजू स्वयंपूर्ण म्हणटा आसतनाच म्हाका दिसता GFDCन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान केल्लो हो एक सामको हिस्टोरीक इव्हेंट लास्ट इयर सीझन 1 जालो अंदू सीझन 2 आनी खुबशे म्हजे फ्रेंड्स म्हाका क्वेश्चन करता खुबशे लोक उलयता ते आयकुपाक येतात इफ वी गोंयाक वर्सान वर्स जाता पर्पल फेस्ट जाता सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल जाता कॅश्यू फेस्ट बी असो लॉंग टर्म चालूच उरपाचो तुमचे हाजेर कितें म्हणणें आसा I would love that they are comparing it to a like top festival like Serendipity or IFI जे आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरान स्टार्ट केल्ले IFI and त्या तर इफ यू कंपेर इट टू दॅट अँड दिस इज जस्ट आ सीझन 2 देवाचे कृपेन तर आणि सगळ्याच्या लोकांच्या आशिर्वादान वाय नॉट बिकॉज दिस इज वॉट वी आर डुईंग इज जस्ट नॉट एंटरटेनमेंट दिस इज अबाउट एंटरटेनमेंट दिस इज अबाउट एड्युकेशन इज अबाउट प्रमोशन ऑफ अ ब्युटिफुल कॅज्यू फ्रूट विच इज ॲक्च्युअली आमची ॲक्च्युअल गोवन कल्चरल हेरिटेज सो वी आर शोईंग अवर गोवन कल्चरल हेरिटेज थ्रू अवर ब्युटिफुल फ्रूट कॅज्यू which has been I feel sidelined and neglected for quite some time so it is like right now very prominent everywhere so I'm very happy for that and I'm very happy for the industry for the farmers आणि आमच्या गोंय राज्याक because this is आमचे फ्रूट जे आमकां सुंदर आमची फेणी उर्राक दिता निरो दिता आणि आमचे वर्ल्ड फेमस कॅज्यू नट्स दिता which we have to preserve जर आमी लोकांचे उलोवपाक वचत जाल्यार लोक कितें सांगतात लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा आणि तुमकां पर्सनली तर खूब मेसेजीस येतल्यो खूब फिडबॅक्सूय येतले लास्ट इयर आणि गोनू परत एक फावटी हांव तुमकां कंपॅरिजन लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचारता म्हाका दिसता तुमी तर भीड पयली आणि ॲक्च्युली म्हाका मेसेजीस येतात दॅट दे व्हेरी हॅपी आणि विथ द वॉट एवर वी हॅव प्रोवायडेड वेदर इट्स द टेक्निकल सेशन्स की द स्टॉल्स the kind of stalls, the type of stalls who have participated, ki the entertainment. And they are very happy with the way we have organized. If you see around, like I'm very particular about cleanliness, so garbage menace, traffic. We have tried to manage everything properly and organize it well. And we have managed देवाच्या कृपेन, आमच्या सरकाराच्या पाठिंब्यान we could manage to do it. I'm very happy. People are very happy, and they are saying this is bigger and better than last year. The kind of feedback we are giving. But I would request you to go around and ask the public and the stall owners if that is what they feel. You know, like आम्ही जे म्हणतात it is like our baby, so we will always say our baby is nice. Surely we will do that. आणि म्हाका दिसता खुबशे लोकां कडल्यान प्रतिसाद घेवन तोय बी आमी तुमकां परत दिता. आता गोवा कॅश्यू फेस्ट अशें म्हणलें की इट इज व्हेरी मच पॉप्युलर आमी सोशल मिडियाचेर आज जर तर पळयत जाल्यार ट्रेंडींग आसा न्यूज पेपराचेर सगळे लोक वाचतात टीव्हीचेर बातम्यांनी पळयतात रेडिओचेर आयकतात पूण थोडे अशे लोक आसात जांकां अजून खबर ना आसतलें की वॉट एक्झॅक्टली इज कॅश्यू फेस्ट 2024 और 2023 वीच हॅपन लास्ट इयर सो अशा लोकांक तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदतात सो दॅट दे कॅन इवन पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट इयर्स कॅश्यू फेस्ट म्हणून आमी सोशल मिडियाचेर परत जेन्ना घालता वेन वी पुट अप एडवर्टायज वी स्ट्रेस दॅट इट इज जस्ट नॉट एंटरटेनमेंट हांगा म्हणून वी स्ट्रेस ऑन द टेक्निकल सेशन्स पेपराचेर पसून आमी घाल्ले अशी टेक्निकल सेशन्स आसा रिगार्डींग द स्टडी ऑफ कॅज्यू देर आर टॉक्स ऑन कॅज्यू डिस्कशन्स ऑन कॅज्यू हाव टू इम्प्रूव द यील्ड टॉप पॅनलिस्ट आयल्या कोची कोको बोर्डाचे फ्रॉम फ्रॉम कोकोनट आणि कोची बोर्ड फ्रॉम केरला थंयच्यान आयल्या सो आनी डिफरंट टॉप पॅनलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्राच्यान आयला केरलाच्यान टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम गोवा दे हॅव पार्टिसिपेटेड डिस्कशन्स लास्ट 3 days have been happening from 10:30 in the morning to 2:30 in the black box of Kala Academy. So for awareness म्हाका दिसता हळू करून लोकांक कळटलें हांगा डिस्कशन जाता हांगा हे जे कॅज्यू पळयतकच आनी आमी जेन्ना फर्स्ट डे इनॉग्रल करता तेन्ना आमी सगळे उलयता अबावट इट आनी ऑटोमॅटिकली दिसता म्हाका अवेरनेस क्रिएट जातले जस्ट अ सेकंड इयर सो पीपल वील रियलायज दॅट दीस इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट लोक कोण पळय नेगेटीव उलोवपाक
सोदतात ते नेगेटीव उलयतलेच की असले हांचेर सरकार पयशे खर्च करता हे करता ते करता पण हांव एकच सांगपाक सोदतां की अवेरनस तर आमी क्रिएट करना एक कितें एडवर्टिजमेंट करना जाल्यार ती चीज विकतली हाव विल यू सेल इट दॅट्स वाय यू नीड टू एडवर्टायज सर्टन थिंग्स नाजाल्यार एडवर्टायझींग कंपनीज बंद जावपाच्यो इफ एनी कंपनी डजंट एडवर्टायज देयर प्रोडक्ट हाव डू यू sell it. So that is the reason we need to advertise this cashew fruit. This is about advertisement of the cashew fruit. It is not just a festival we are doing for entertainment. Once we advertise the reason why we are doing it, how it's benefiting the farmers, how we are trying, like I just said, आमकां तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. The whole motto is that की आमचें प्रोडक्शन फायनली थोडे 10 वर्सांनी वाडपाक जाय. आमी कशें करताले once upon a time आमचे ओरिजिनल काजू फ्रूट आशिल्ले तशें तर आमचे दोनी डिपार्टमेंट ग्रो करपाक लागले. म्हाका दिसता ऑलरेडी उत्पन्न आमचें वाडपाक लागतलें. खंय तरी आमी कलेक्टिव्ह एफर्ट्स न्ही एंड दिस इज अ टीम एफर्ट. एक मनशान nobody can do this single handedly. It's all a collective team effort and we are trying to do something positive. That's what हांव लोकांक सांगपाक सोदता. This is something we are trying to do positive for the farmers, for the self-help groups, for the industry. म्हजो एकटो खास फ्रेंड आसा तो एक दीस उलयताच म्हणपाक लागलो हर घर जल आयलें, हर घर इंटरनेट आयलें, आतां हर घर काजूय येवपाक जाय. सो हाजेर तुमचो कितें प्लॅन आसा सो दॅट ईच एंड एवरी गोवन कॅन बाय अ प्लांट एंड दे कॅन ग्रो इट इन देयर फार्म. दॅट्स वाय आमचे पळय तुमी हांगाच आमचे JFDCचो स्टॉल आसा, थंय आमचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो स्टॉल आसा. सो इफ यू सी वी आर सेलिंग different medicinal plants. We are selling our cashew saplings also. Hangat doriले asat cashew saplings which we are doing pruning and is sapling. So I feel everybody who comes here should take one plant home and grow it in your backyard and then when it grows you will realize what a beautiful fruit it is and how well you can utilize it. Correct. So हे awareness जावपाक जाय. नॉर्थाक आसाच, सावथाकय थोडे एरियाज आसा खंय काजू ग्रो करतात बट देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेचेस लायक सालसेत एंड ऑल खंय कल्टिवेशन ना. पण पोरुच्यान आफ्टर आवर फर्स्ट फेस्टिवल आय एम व्हेरी हॅपी टू अनाउन्स दॅट सम फार्मर्स इन सालसेत हॅव स्टार्टेड प्लांटिंग काजू. कितें रिजन दिसता तुमकां वाय कल्टिवेशन इज लेस इन सालसेत? maybe I don't know because थंय maybe रायस चड आसा आनी अदर हे चड आसा म्हणून काजू केन्नाच रोवना तशें तितले बिकॉज बाकीचे जे हिलॉक थोडे हिली एरियाज आसा फॉरेस्टेड एरियाज आसा सांगे जावं केपें जावं थंय चड आसा काजी काणकोण जावं आमचे JFDCचे पसून आमकां सगळ्यान जास्त उत्पन्न काणकोण मेळटा केपें मेळटा सांगे थोडे मेळटा आनी सत्तरीन थोडे मेळटा बट बिकॉज ऑफ नॉट बींग मॅनेज प्रॉपरली द कल्टिवेशन उत्पन्न कमी जाला. नाव we have all come together and decided that उत्पन्न जर वाडोवपाक जाय जाल्यार we have to practice correct farming techniques which we are implementing now on. आमी जर चडशा लोकांक विचारले बऱ्याचशा लोकांक विचारले एक शेवटचो प्रश्न तुमकां विचारता आनी दिस इज अ कॅज्युअल वन. आज लोक म्हणटात की कॅश्यू म्हणले किंवा काजू म्हणले की फक्त फेणी उर्राक आनी काजू बियो पूण काजूंतल्यान खूब तरेच्यो आमकां गजाली आनी वस्तू करपाक मेळटात. सो ह्या प्रश्नाचेर तुमी कशें कितें उत्तर दिवपाक सोदतात आनी गोंयकारांक एक तुमची मेसेज कितें आसा? म्हणून हे फेस्टिवल कित्याक ह्या जे स्टेक होल्डर्स आसा जे बेवरेज आसा ते आमकां फेणी उर्राक निरो करतात पण तातूंत ते फेणी कॉकटेल्सान यूज करतात आनी हांगा तुमी पळयलां आसतलें एक पसून दुसरी फॉरेन लिकर ना. विस्की आसूनी जीन आसूनी बियर आसूनी हांगा कांयच ना. हांगा एवरीथींग दॅट यू सी इज ओनली गोवन. सो फक्त फेणी उर्राक निरो आनी त्या लिकरांतल्यान दुसरे कसले ड्रिंक्स बनवपाक मेळटा ते हांगा तुमकां दिसतले. ताजे आयस्क्रीम थोडे आतां 2 आयस्क्रीम स्टॉल्स आसा खंय तांणी निरो आयस्क्रीम केला कोण निरो पाणीपुरी करता कोण उर्राक आयस्क्रीम करता. सो तशें आनी द फ्रूट मुट्टो तो फ्रूट यूज करून आतां कितलेशे स्टॉल्स जर तुमी भोंवले दे आर युजींग इट इन द फूड. ताजी कितें पेस्ट करता ताजी कितें जॅम्स करता कितें सॉस करता आनी कितें करतात आनी जेवणान वापरतात. आनी ताजे खातीर तेच सांगपाक सोदता की बाबा ते फ्रुटाचे बी कितलेशे यू कॅन मेक डिफरंट फूड आयटम्स. बरे पैकी हलवो जाता कितें कितें जाता चटणी जाता पिकल जाता. सो पीपल शूड ट्राय. पयलीं करताले पण ते ओवर द लास्ट आय थिंक फ्यू जनरेशन्स मातशें कमी कमी जाला आनी ते आतां म्हाका दिसता परत सुरू जातलें कित्याक हांगा जेन्ना ते पळयतले अशें अशें आसा ते मागीर पीपल इट्स ऑल अबावट अवेरनस हळू हळू करून 1 स्टेप एट अ टायम.
थँक्यू सो मच मॅडम, तुम्ही वेळातलो वेळ काडले आनी आमच्या बरोबर उलयली म्हणून. सो दीस वॉज JFDC चेअरमॅन दिव्या राणे मॅडम, आनी ताणें खूब बरे विचार मांडले कित्या खातीर हे कॅश्यू फेस्ट ती हांगा घडोवन हाडटात, ताजो मोटीव कितें, एम कितें, गोल कितें, आनी मेन म्हणजे लोकांनी एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय, आनी खऱ्या अर्थान जर गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आनी आत्मनिर्भर जातलें जाल्यार कितें करपाची गरज आसा हें मॅडमीन सांगलें. पळयत रावात RDX गोवा.